सिन्नोड्या पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 चेर सोमारा फांतोडेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात 37 वर्साचो टेम्पो चालक नियाज झारी हाता जाग्यारूच मरण आयलें। ट्रकान टेम्पोक फाटल्यांतल्यान धक्को दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। संत सोयरोबानात अंबिये कॉलेजी मुखार आशिल्ल्या पुलाचेर हो अपघात घडलो। ह्या अपघातात आनीक 2 जाण जखमी जाल्यात। फुडल्या एका म्हयन्यात तमनार वीज प्रकल्पाचे लोकार्पण जातले। सुरवेक महाराष्ट्रांतल्यान गोंयाक वीज पुरवण जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स पुरस्कार सुवाळ्या वेळार दिल्या। सोमारा फांतोडे वाठारांतल्या सीमा अपार्टमेंटाच्या फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन उज्यान पेट घेतलो। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 2 ते 2.5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्या। हे घडणुके वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी। गुणी वखदां विरोधी दिवचल पुलिशेन केल्ले एका कारवायेत गांजा विकपाच्या यत्नात आशिल्ल्या एका तरणाट्याक धरलो। दिवचल शारांतल्या बस स्टँडा कडेन सोमारा ही कारवाय केली। दुबावीत शाहीर राजासाब शयनवार हाका पुलिशेन अटक करून ताचे कडल्यान 90 ग्राम गांजा तशेंच स्कूटर जप्त केल्या। राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार गोंयांत आतां मेरेन 16,346 रस्ते अपघात जाल्यात। तशेंच ह्या भिरांकूळ अपघातांत वट्टर 953 लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडला। दिल्लीक पावसाळ्या दुयेंसांनी वाड जायत आसा।
सध्या दिल्लीक डेंग्यूच्या दुयेंतींनी चड प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता. ह्या पावसाळ्या हंगामात डेंग्यूच्या दुयेंसाक लागून दोगांक मरण आयलां. एडिस हे जळार चाबल्यार डेंग्यूचो संसर्ग जाता. तशेंच तकली दुखप, जोर येवप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. अशा वेळार सादूर रावचें आनी कसलीय लक्षणां दिसून आयल्यार भलायकी केंद्रात रोखडेच दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. चोर्ला घाटांत 8 वर्सां उपरांत कारवीची फुलां फुल्ली. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजान चोर्ला घाटांत कारवी पुष्पोत्सव मनयलो. 7 वर्सां उपरांत फुलपी ही कारवीची फुलां अंदू 8 वर्सां उपरांत फुल्ली. ह्या महोत्सवाक शेकड्यांनी पर्यावरण मोगी हाजीर आशिल्ले. केरळच्या मल्लापुरम वाठारांत निपा व्हायरसाच्या केसींनी वाड जायत आसा. ह्या व्हायरसान एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. हाका लागून स्कूल कॉलेज बंद दवरल्यात. केरळात सद्याक मास्क घालून फिरप सक्तीचें केलां. तशेंच मार्गदर्शन तत्वांय जारी केल्यात. फाटल्या 10 वर्सां सावन आंबावले गांवकर वाड्यावेले शेतकार त्रास सोंसतात. भटकी गोरवां आनी गवे रेड्यांक लागून पिकाची नाशाडेक तोंड दिवचें पडटा. फाटल्या 10 वर्सां सावन आंबावले गांवकर वाड्यावेले शेतकार भटकी गोरवां तशेंच गवे रेड्यांक लागून त्रास सोंसतात. तांणी रोयिल्ल्या पिकाची नाशाडी ही भटकी गोरवां तशेंच गवे रेडे करतात. तांचो हो संघर्श केन्ना सोंपतलो हाची वाट हे शेतकार पळयतात. रस्ते वा हेर सरकारी विकास कामांक इंचभर लेगीत जागो सोडपाक कांय जाण तयार जायनात. मात दिवचलच्या मुस्लीम भावांनी रस्त्या खातीर अडचण थारपी बांदकाम स्वताच मोडून समाजा मुखार एक वेगळोच आदर्श घाला. सुमार 7.5 कोटी रुपया खर्च करून मुस्लीम वाड्यावयलो रस्तो रुंद करतले.
माहिती आयुक्त पदार अरविंद कुमार जाल्यार राज्य माहिती आयुक्त पदार आत्माराम बर्वे हांची नियुक्ती केल्या. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर हांणी दोगांयच्या नियुक्तीचो आदेश जारी केला. बर्वे हांचे नियुक्तेक काँग्रेसीन खर विरोध केल्लो. बर्वे हे मुख्यमंत्र्याचे OSD म्हणून काम करतात. ताकाच लागून तांचे नियुक्तेक काँग्रेसीन विरोध केल्लो. एका राजकीय पक्षाकडेन संबंधित आशिल्ल्या मनशाक राज्य माहिती आयुक्त म्हणून कसो नेमूं येता असो प्रश्न काँग्रेसीन उपराशिल्लो. गोंय वैजकी महाविद्यालयात MBBSच्या वाडयल्ल्या जाग्यां खातीर प्रवेश दिवपाचे प्रक्रियेक आयच्यान सुरवात जाली. GMCचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर हांणी हे विशीं म्हायती दिल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालयान 2024-25 शिक्षणीक वर्सा खातीर MBBS कोर्साची सिटां 200 मेरेन वाडोवन दिवपा खातीर राष्ट्रीय वैजकी आयोगा कडल्यान मान्यताय घेतल्या. मडगावची नगरसेवक दिपाली सावळाचो घो दिगंबर सावळा कडल्यान आपल्याक आनी आपल्या फॅमिलीच्या जिविताक धोको आसा. ताणें आपल्याक मारपाची धमकी दिल्या. हे विशीं आपणे पुलीस आनी जिल्लो अधिकाऱ्या कडेनूय कागाळ केल्ली, पूण कोणेच दखल घेतली ना अशें चिंचाळ कालकोंडाचो नागरीक आंतोनियो पेरेरा सांगता. राजभवनात आशिल्ल्या 100 वर्सां पोरण्या झाडांची दुयेसां खातीर तपासणी करून तांचेर उपचार करपाक वृक्ष आयुर्वेद चिकित्सा हो उपक्रम मंगळारा हातांत घेतले. गोंयांत झाडाची कुयदाद घेवपाची ही पद्दत पयलेच फावट राजभवनात चालीक लागता अशी माहिती राज्यपालांचे सचिव MR राव हांणी दिल्या. ह्या उपक्रमाक लागून गोंयकारांक खास करून तरणाट्यांक सैमीक दायज आनी परंपरा तिगोवन दवरपाक उर्बा मेळटली अशी आस्त राव हांणी उक्तायल्या. महिला आणि बाल कल्याण खात्याच्या येवजणेखाला मये मतदारसंघातल्या 127 गृहिणींक गृह आधार मंजूर जाला. 25 जाणांचे अर्ज मंजूर जाल्यात. देखून सोमारात दिवचले आयोजित केल्ल्या सुवाळ्यात मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी लाभार्थी गृहिणींक गृह आधाराची मंजुरी पत्रां वाटली. बायलांनी वेगवेगळ्यो सरकारी येवजण्यो घेवपाक फुडें येवचे असो उलोय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मारलो.
कारीन लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान कार चलोवपी बायल नशिबान सुखरूप वाटावली, मात कार चलोवपी बायल किरकोळ जखमी जाली. हो अपघात सोमारा सांजे 4 वरांचेर दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर घडलो. कार दिवचलच्यान मुस्लिम वाड्या वटेन येताली. मुस्लिम वाड्यार मस्जिदी कडेन पावतकीच कारीचें नियंत्रण गेलें आनी दावे सायडीच्या लायटीच्या खांब्याक आपटली. थळाव्या लोकांनी बेगोबेग मजत कार्य केलें. तिका उपचारा खातीर दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात व्हेल्या. तिची प्रकृती बरी आसा अशी माहिती थळाव्या लोकांनी दिल्या. कोल्हापूर तुळजापुराक बस आणि कंटेनर ट्रकामदी समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. या अपघातान 26 प्रवाशी जखमी झाले. या बसीत 40 ते 45 प्रवाशी प्रवास करताले अशें कळटा. फुडलो तपास चालू आसा. पावसाळ्या हंगामात कर्नाटकात भाज्यांनी वाढ जाल्याच, पूण आता दुधाच्या दरांत लेगीत वाढ जावपाची आसा. 5 रुपयांनी दुधांत वाढ करपाचो प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांचे कडेन मांडला. चवथ जाली, आता माळा म्हयनो सुरू जातलो. उपरांत नवरात्रा आनी दिवाळी सण एका लायनीत आसात. ह्या सणाच्या दिसांनी खावपाचे तेल म्हारग जातले, देखून सर्वसामान्य लोकांचे म्हयन्याचे बजेट हालतले इतले मात निश्चित. सरकारान क्रूड, रिफायंड सनफ्लावर ऑयल आनी हेर खावपाच्या तेलावयली कस्टम ड्युटी वाडोवपाचो निर्णय घेतला. गोंयभर मुस्लिम भावांनी बिरेस्तारा ईद ए मिलाद व्हडा दबाज्यान मनयली. त्या निमतान सांजे शारात जुलूस म्हळ्यार भव्य मिरवणूक काडून शक्ती प्रदर्शन केलें. हे मिरवणुकेत ल्हान भुरगे मेळून 1000 परस चड मुस्लिम भाव वांटेकार जाल्ले. मिरवणुके वेळार खर पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. ताचे पयलीं मुस्लिम भावांनी एकामेकांक सरबत वांटून ईद मनयली. हेर समाजांतल्या लोकांनी सरबताचो आस्वाद घेतलो. मिरवणुके वेळार मातसो पावस शिडशिडलो, मात मुस्लिम भावांनी ताची पर्वा करूं ना. मिरवणुकेत निर्माण जाल्लो जोश कायम आशिल्लो.
राज्यांत रस्त्यार हेडपी गोरवांची व्हडली समस्या निर्माण जाल्या। नावेली ते बाळी मेरेनच्या NH-17 हायवेचेर गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात तशेंच येरादारी कोयणी जाता। ह्या गोरवांक लागून ह्या महामार्गाचेर जायत्या जाणांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला। मात पंचायत तशेंच नगरपालिकेन हे समस्येचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावे सांगतात। सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बामोळे एका टाटा सुमो गाडयेन अचकीत उजान पेट घेतलो। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावना, पूण गाडी मात लासून गोबोर जाली। उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळ्ळें ना। कलंगूट सेंट एलेक्स चर्ची कडल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। पुराय रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात। रस्तो इबाडिल्ल्या कारणान ह्या रस्त्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। देखून संबंधितान बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळावो तनोज अडवालपारकर हांणी केल्या। रायबंदरा स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी आयतारा एकठांय येवन सरकारा आड निशेध केलो। ह्या रस्त्याक लागून येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास जातात। ह्या रस्त्यांची अवतिकाय पळयत जाल्यार सरकाराक रायबंदरकारांचे कांयच पडिल्लें ना काय कितें असो प्रश्न उप्रासता। देखून फुडल्या 2 सप्तकांत रायबंदराचे सगळे रस्ते दुरुस्त जावना जाल्यार 30 सप्टेंबराक रायबंदर कॉजवे आडावपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी सरकाराक दिल्या। काणकोणा आदिवासींचो चौथी उपरांतचो गुड्डुलो उत्सव जालो। चौथी उपरांतले एकादशीक हो उत्सव सुरू जाता आनी दुसरे दिसा द्वादशीक भाकरी खावन ताची सांगाता जाता। एकादशीची पुराय रात जागोवन बळी भिमाची गितां गायतात।